डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी ओवरऑल जर पळयले कॅज्युअलिटीन म्हण आनी इवन ओपीडीन म्हण खंय सगळे कडेन एडमिशनां बी सगळे खूब पेशंट वाडले. आमी आतां कॅज्युअलिटीन म्हयन्याक 5 ते 6 हजार पेशंट पळयतात. आणि तुमचे हे म्हणणें खरें आसा की आमचो स्टाफ खूब कमी आसा. म्हणजे आमकां स्टाफ नर्सीज आनी हे MTS म्हणजे जे वॉर्ड बॉयज बी आसा ते खूब शॉर्टेज आसा. हें आमी कळोवनूय दिलां की आमकां शॉर्टेज आसा म्हणून स्टाफ दिवचे. दुसरें कितें जाता, एक दीस कळना न्ही कॅज्युअलिटीन कशे पेशंट. कॅज्युअलिटी म्हणटा ती एमर्जन्सी आसता. एक दीस तुका 100 पेशंट येतात, एक दीस तुका 200 पेशंट येतात. सो आमचे ओवरऑल रातचे इन द हॉस्पिटल एक 5-6 डॉक्टर्स असतात अवेलेबल. पूण सगळे कॅज्युअलिटीन आसता म्हणून न्ही. आमचे 250 बेडेड हॉस्पिटल आसा, सगळे कडेन आसता न्ही. एक दोतोर वॉर्डान आसता. खंय गर्दी जाली कितें जालें की इमिजिएटली ते डॉक्टर्स मागीर ती आपोवन हाडटात. आनी तशें म्हाका दिसता राती तशेंच जालें रातचे. काल खूब कॅज्युअलिटीन खूब पेशंट जाले. मागीर तांणी वयल्यान जे वॉर्डान डॉक्टर आसा तांकां आपोवन हाडले आनी दे हॅव गिवन द सर्विसीस अकॉर्डिंगली. शॉर्टेज आसा स्टाफ नर्सी आनी हाजी सर्वंटांची MTS हाजी.